Troppo facilmente noi disegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno come se fosse solo una preghiera interessata e perciò imperfetta. Ma Dio conosce la nostra debolezza, sa che ci ricordiamo di Lui per chiedere aiuto e con il sorriso indulgente di un padre Dio risponde benevolmente. Il legame fra preghiera e speranza. La preghiera ti porta avanti nella speranza e quando le cose si tornano buie, ma più preghiera e ci sarà più speranza. Grazie.
सर्वाधिक सगळे आम्ही गीत घेऊया 824 पेज नंबर 12 824. Sani sotatuka Usya kodin sotatuka Kushal boran sotatuka Suglit skorin sotatuka Disa patoru detana Alzande ulla sota Aici disace sorbusol Lunga doia te vitoita Sonko sari sotatuka Usya kodi sotatuka Kushal moran sotatuka Sogle skori sotatuka सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. पयलें तेसांव सांत आनाच्या मानाक 5वें नोवेन आयज. दुसरें तेसांव आयज दुसऱ्या वर्साचो उगडास आमी करता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्तीन सिल्वा पिंटो देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आवरोरा आफोन्सो तशेंच एम्ब्रा पेरेरा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आयज आमी कितें भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो देव आमकां आपल्या एका घोराब्यांत एकठायता आनी आमी देवाची भुरगीं खेरीत भाशेन आमी जरी तर देवाची खुशी करूंक तयार आसात जाल्यार आनी बापाची खुशी जी करतात ती जेजूची भाव भयणां जातात जेजूच्या घोराब्याची वांगडी. जायते पावटी आमकां मेळ्ळलो हो सोयेक आमी घेतला आनी देवाची भुरगीं कशीं आमी जियेल्या देवाक दिनवासुया. तशेंच आमचे असोक्तायेन जायते पावटी आमी चुकल्या आनी देवाची खुशी करचे बदलेक आमी आमची खुशी केल्या, आमच्या कुडीची खुशी केल्या, आमच्या संवसाराची खुशी केल्या. असल्या सगळ्या चुकीचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वविधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्ल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक भर. भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. मिकायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चलवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानान.
आनी सोरभोंवती आसात मैदानां. पुर्वुल्यांच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतां तिका भाशणां आनी गिलिदान चलवाक वचूं दी. इजिप्टांतलो भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आतां आमकां विजमितां पडूंक निर्मी. तुजे वसलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय, पोटान राग दवरिनाय, पूण दया करपान सोंसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां ताळा मोस्तून ताजी पूड कर. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे खोणीन उडय. आमच्या पुर्वजांक मागा सुकूत दिल्लो ताज्या पुर्वजांक जाकोबाच्या तुजें विस्वासपण कोडीत कर आनी आब्रामाक तुजी काकूट दाखय. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोनवलायची नदर पडली. गुलाम जालेल्यांक जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडवून परतून हाडली. तुजे पुर्जेक गुन्यांव तूं बक्षिताय. ताची सगळीं पातकां लिपोवन नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जलतलो तो तोंड जालोय. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. तेवा आमच्या तालुका नव्यान आमकां सोडूंक एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलें तें उपकार करून विसर. आमचे रागाबरीतूच आसतलोय सदांकाळ. पिणकेचे पिणकेक तपासून रावतलोय. आमचो जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवन कोचो नाय दुनिया. तुजे पुर्जेक आनी तुजे इसोवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सरवण कर. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो पाटला कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सहाय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ही खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणीनो, पोरजा फामील हे आमकां एक संबंद, रिलेशनशिप्स. पोरजा म्हणल्यार व्हडली जायत्यो फामिली आसात तातूंत. फामील म्हणल्यार आमी जायतीं मनशां आसात तातूंत. जाल्यार पयल्या वाचपान आयज मिकेस प्रवादेच्या पुस्तकान आमी आयकता जे भशेन मिकेस प्रवाद्यान भाकितां केल्यान आयच्या वाचपान खेरीत भशेन ही पोरजा बाबिलोनीच्या निर्वासान जी आसा ताका परतून हाडून देव आतां नव्यान बांदून हाडटा. रेस्टोरेशन ऑफ दीस पीपल. एके भशेन म्हणूंक जाता हें सेकेंड लिबरेशन. पयलीं इजिप्तकारांच्या हातांतली देवान सोडून तांकां हाडलोलीं मोइजेसा खाल ओचोरियां करून. जाल्यार आतां ही पोरजा नव्यान असलेंच आनीक एक रेवल्युशन वा आनीक एक सोडवण, सेकेंड लिबरेशन देवा लागीं मागता. हे निर्वासान तावन, बाबिलोनीच्या निर्वासान तावन परतून येवंक आनी परतून बांदून हाडूंक. म्हणटच देव आपली पोरजा जी आसा ताका बांदून हाडटा. दुसरीं आनिकूय राष्ट्रां आसात जीं ताचेर इज्रायलाचेर घडये आड वेतालीं, तांकां कुशीन काडटा. पूण आपले इज्रायल पोरचेक बांदून हाडटा. जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानान इल्लेंशें उरफाटें आमकां दिश्टी पडटा. फकत आपली पोरजा न्हय, पूण आपली पोरजा आसा ताच्याहून भायरूय, फकत आपणाचो गोराबो न्हय, पूण ह्या गोराब्याच्या भायरूय. आनी भायर म्हणटा तेन्ना जितलीं जाणां कोण बापाची खुशी करूंक तयार आसात तितलीं जाणां हे जेजूचे फामिलीन भितर सरपाक शकतात. म्हणटच हें आपोवणें, इन्विटेशन जेजूचे फामिलीन भितर सरपाक आमकां सगल्यांक दिल्लें आसा. खंयच्याय देशाचीं आमी जावं, खंयच्याय वाठाराचीं जावं, वा आयज घडये आमी खंयचोय धर्म मानतात जावं, पूण हें इन्विटेशन, हें आपोवणें सगल्यांक आसा. देवाचें उतर वाच, देवाची खुशी कर, आनी तूं जेजूचो भाव, जेजूची भयण जाता. केदें व्हडलें भाग. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना हें आपलें मिसांव चलयतालो, म्हणजे देवाचें राज परगडटालो, तेन्ना जेजूक सांगात दिवपी थोडे आसले जाल्यार जेजूचेर आड वचपी जायते आसले. जेजूच्यो खबरोय जायत्यो चलताल्यो. आनी असल्या वेळार ताचो गोराबो, आयज आमी आयकता ताची आवय आनी ताची भाव भयण. भाव भयण म्हणल्यार ताची कजन्स जीं आसलीं तांकां भाव भयण म्हणटात. जाल्यार तीं सगलीं जेजूचे सोदीक येतात. एके भाशेन जेजू लागीं उलोवंक, जेजूक परतून घरा व्हरूंक. कित्याक जायते भाशेन लोक उलयतालो. कोण म्हणटालो ताचेर बेल्जेबूल बसला, कोण म्हणटालो तो तगलेन सुटला, कोण म्हणटालो तो पिसो जाला. आनी हें सगलें आयकून ही जेजूची फामील जी ताचे बरोबर ह्या मिसावांक भोंवना, पूण आतां तो मिसांव चलयता आसतना ताचे खबरेक येता, ताका परतून घरा व्हरूंक येता. फॅमिली सपोर्ट. भाव भयणीनो, आयज घडये आमकांय एकामेकाक असलो सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. भोव करून जेन्ना वेगवेगळे तरेचीं झुजां वो वेगवेगळे तरेचे मुवमेंट्स आमचे आयज चल्लेले आसात, भोव करून आमकां गोंयकारांक आमचें दायज सांबाळपाक आमी हे वेगवेगळ्यो चळवळी चलयतात तेन्ना एकामेकाक सांगात दिवपाक, बाराबर मेळून आमी देवाचें राज बांदूंक. आनी हें करतलो जाल्यार एकूच वस्त करूंक जाय, चड करपाक नाका. देवाची खुशी, आमची जण एकल्याची खुशी करून जरी तर आमी हे मुवमेंट चलयता जाल्यार ते पत्ते पडटले, ते पिड्यार जातले. पूण जरी तर बापाची खुशी आमी थंयसर सोदता, देवाक कितें जाय आमी केल्लें हें जरी तर आमी करता जाल्यार हातूंतले आमकां कोणाच्यानूच आमकां हारोवपाक जावचें ना. तरीच देवाची खुशी आमी जण एकल्यान करून आमी जेजूची भाव भयणां, जेजूची आवय बापूय, जेजूची गोराब्याची वांगडी आनी हे भाशेन देवाची पोरजा जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. बेटोने वेडार गीत घेवया. C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उंड्याचे.
बेट तुका मानता तोशी कोर हे बेटे घालता सुख तुका आमचे या पवित्र उतरां मुंटलो गोदूंचा त्या सोऱ्या उंड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुडरो त्रास आमचो सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उंड्याचे बेट तुका मानता तोशी कोर हे बेटे घालता सुख तुका आमचे या पवित्र उतरां मुंटलो गोदूंचा त्या सोऱ्या उंड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुडरो त्रास आमचो म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारांक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरचेक तुवें फरमायलोलें त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सपूर्णायेक पावयल्यो तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वोपताव तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थांय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरुमता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवून तेण्या कोतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भगवान उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराच्या नांवान उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया जेसू मेलो जेसू जिवोन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जिवोन जाला जेसू नव्यान येतलो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजूच्या घोराब्याचे वांगडी आमी, ताचे भाव, ताचे भयणी, ताची आवय जाल्यार देवाक आर्गां दिवया, कित्याक आमकां हें आपोवणें दिलां आनी ताची खुशी पाडून आमी ह्या घोराब्याचे वांगडी देखून ताचीच खुशी करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. जेजूंची कडलें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन बाबा शोक करता. ती आमचे जट्टी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पितेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळ्या जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पुण्या वेळार गीत घेवया D26 पेज नंबर 61. Moje dai tu kya,
सोर्गी तुझे शिवासन तू राय तुका सोर्गोन तोर गुयालाय तू देवो निर्कोळ पात्रा पासून सोर्गी तुझे शिवासन तू राय तुका सोर्गोन तोर गुयालाय तू देवो निर्कोळ पात्रा पासून म्हाका फावोर वयसुया देव म्हजे दाय तुका उलोय बगोरे कुतो म्हाका बामोशे सोमी म्हणटा हो पळे उमऱ्यार उबो रावन हांव दारार मारतां म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत जाल्यार ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों ताचे सांगाती जेवतलों आनी तोय म्हजे बरोबर जेवणाक बसतलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचे मागणे देवाक उबारुया. सूर पदवीदार आनी काकुत्सरा देवा, सूर पदवीदार आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो प्रेमीत मोग तूं करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडाय आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं हे पिडेक लागून दगदवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे चडशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया E6 पेज नंबर 80. मोच्या देवाक हांव दितलो ताचे हांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. बोक्षिता सगळी तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता.
मोच्या देवाकार गांव दितलो ताचे नांव सोदांच वाखाण